निमित्तान सगळ्या गोंयकारांक हांव शुभेच्छा आवडटा। मागता की गोंयान जे भावपण आहा जो एकवट गोंयकारांचो आहा जे लयराईचे जात्रेचो एक प्रतीक आहा हो आमी जिवंत दवरूंक जाय। आमचो सरकार पसून एकवटाचो सरकार आहा, आमी एक एलायन्स सरकार तोय बी तसोच चलूंक जाय आनी सगळ्या समाजाक न्याय दिवंक जाय, सगळ्या सर्वसामान्य गोंयकाराक न्याय मेळूंक जाय आनी गोंयांत गोंयकाराक प्राधान्य मेळूंक हे देवीन आमकां आशिर्वाद दिवचो, आमकां बळ दिवचो हे सरकाराक हें काम करपाक आनी गोंयकारांक न्याय दिवपाक। शिरगांवची देवी लयराईची जात्रा ही गोंयांत न्ही तर गोंया भायर सिंधुदुर्ग कारवार तशेंच ह्या आजूबाजूच्या परिसरानूय बी तितकीच प्रसिद्ध आसा आनी तिकडेच जागृत देवस्थान आसा। म्हाका दिसता ह्या जात्रेक येवपी हजारांनी धोंड गोंयांतच न्ही तर गोंया भायरूय बी धोंड ही प्रथा ही कितलींशींच वर्सां ही प्रथा सांबाळटात पाळटात आनी अग्निदिव्यांतल्यान हे धोंड सगळे वता। ताच्या खातीर 5 दीस गोंयांत जावपी सगळे कडेन धोंडांचे आशिल्ले तळ हे तितकेच गोंयांत प्रसिद्ध आसा। गोंयांतली लयराईची जात्रा आनी तेज्या उपरांत जावपी तांचो कौला उत्सव होय म्हत्वाचो आसा। ह्या जात्रे उत्सवाच्या निमित्तान देवीचें दर्शन घेवपा खातीर हांव म्हज्या बरोबर बाकी शिरगांवांतले सरपंच आसात, म्हजे हितचिंतक आमचे माजी आमदार माजी सभापती श्री अनंत शेट, आमच्या मदीं हांगासल्यान आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री विजय सरदेसाय हांगासरूय येवन गेले। आमी जात्रेच्या निमित्तान सगळ्या गोंयच्या लोकांक ह्या जात्रेच्यो शुभेच्छा आनी त्याच बरोबर ह्या जात्रेचें महत्व दिव्यत्व दिसान दीस जशें वाडत वता हाज्याय फुडें तें खूब मोठ्या प्रमाणांत वाडत वयचें। लोकांच्यो सगळ्यो सोयी सुविधा हांगासल्यो जावपा खातीर आमचो बिचोलेचो मामलेदार बाब प्रवीणजय पंडीत देवस्थानच्या कमिटीच्या सहकार्यांत सगळे जायती प्रिकॉशन्स जायती सेफ्टी ह्यो सगळ्यो घेयत आसता। लोकांचे सगळ्यांचे सहकार्य जशें लाभात येता तशेंच हाज्याय फुडें तें लाभचें आनी आमी जेका म्हणटा की देव करून खंयचेच बाकी कृत्य आनी कांय हांगासर जायना अशाच पद्दतीची देवीची सासाय सगळ्या लोकांचेर उरची, देवीची सासाय गोंयचेर उरची, गोंयच्या सरकाराचेर उरची हे देवी कडेन मागता आसतना सगळ्या लोकांक परत एकदां आनी विशेश करून शिरगांवांतल्या लोकांक म्हणजे शिरगांवांतले लोक ह्या निमित्तान मोठी तयारी करता आनी सगळ्या लोकांचे आदरातिथ्य करता म्हणटा तें खूब म्हत्वाचें आसा। आज सकाळ पासून देवीचें दर्शन घेवपाक सुरू जाल्लें आसा। हांव परत एकदां सगळ्या शिरगांवकारांक आनी गोंयच्या सगळ्या जनतेक शुभेच्छा व्यक्त करता। देवी लयराई शिरगांव वार्षिक जत्रोत्सव जाता। ह्या जत्रोत्सवाक म्हज्या हार्दिक शुभेच्छा। देवी लयराईच्या आशिर्वादान गोंयांतलो एक मोठ्यान मोठो उत्सव हजारो धोंड ह्या कार्यक्रमात भाग घेतात, मोठे हवनकुंड पेटयतात। गोंयचो असो एक युनिक उत्सव, त्या उत्सवाची सुरवात जाल्ली आसा। आज देवी दर्शनाक आमी येवपाचो लाभ मेळ्ळो, संदी मेळ्ळी। देवी लयराईच्या आशिर्वादान जे कितें गोंयांत जे कितें घडटा जे बरें कितें घडटा ताका आशिर्वाद देवीचो आसता। दर वर्सा हांगा येवपाची संदी मेळटा आनी मोठ्या उत्सवान गोंयभरांतलेच न्ही गोंया भायले सुद्दां धोंड भक्त जे आसात जे हातूंत सामील जातात। आज रात्रभर आज दिवसभर आनी पूर्ण रातभर उत्सव बरे उत्सवान लोक मनयतात। एक भावना देवीच्या पांया कडेन एक भावना आसता की वर्साचो उत्सव बरे रीतीन जावचो आनी सगळ्यांचें कल्याण जावचें ही भावना घेवन प्रत्येक धोंड प्रत्येक मनीस ह्या उत्सवाक सहभागी जाता आनी खरोखरूच वर्साक जे कितें पूर्ण वर्सभर जे कितें ताकद जाय पडटा जे कितें देवीचे आशिर्वाद जाय पडटा ते घेवन आमगेल्यान तो परत वता। अशी एक गोंयांतलो प्रमुख जत्रा प्रमुख उत्सव हो ह्या देवी लयराईचो जाता। ह्या उत्सवाक सगळ्या धोंड भक्तांक सगळ्या भाविकांक हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। सगळ्यांक हे वर्ष येणारें वर्ष फुडल्या जात्रे पर्यंतचे वर्ष सुखाचें समृद्धीचें वसूं अशें हांव देवी कडेन सगळ्यां खातीर मागता। लयराईची जात्रेची हार्दिक शुभेच्छा। We have made elaborate arrangement of police security and traffic personnel
celebrate the annual festivities of Shri Devi Lairai Sansthan Shirgam. So around the lakhs of devotees visit the Lairai Sansthan for the Jatra festivities. So all arrangements have been made by various government departments and also by the Devasthan committee and the local body panchayat. So I wish everyone happy Lairai Jatra Utsav.